Guys, good morning. सगळी कशी हाय बोरी आम्ही हाय बोरी दोन चॉकलेटी घालली सो डेडी येता पणजे सो मायक न्हू दोन चॉकलेट धाडटा की ह्या पिकलो हाय भरपूर सुकी धाडटा आणि दुधा पाकीट मामी हांवें हाडून दवरलो ते पणजेचे सो दुधा पाकीट ओट्स पाकीट हाडून दवरलो ते दिवपा पावोकूच ना सो फायनली डेडी पणजे वयता सो डेडी म्हणलें तेका मातशें दोन चॉकलेटी घाल आनी दी धाड म्हणलें जय कॉलेंडी वाले आणि मग पणजे सो डेडी वयता पणजे मटन हाडपाक त्या काल पयस मागीर मटन हाड मटन सो फायनल म्हाका उगडासून आहलो हाडपाक कसो आनी मागीर डॅडी आतां पणजे धाडटा मटन हाडपाक ती सांजची आमी वचपाची सो रांदून व्हरतले आमी केळी सो केळी घालचा पडटले चाव केल्या चाव दोन चाव गायज च्या पिली आता पॅकिंग कोता तेज पण दाखयता नुस्तें कोले हाडटे मामी त्या मामी येतो आमचे बराबर न्हू सो तेका लागून तेन सगळे रेडी करून दवरला तेंगेले आमचे बारा येतो हरी पूण ती एकूच दिसान येतली पोतून ती आयजू येता कित्याक म्हाका थिंग वचोन घर बी धुवपा जाय कित्याक काल आमी गेलो न्हू सगळी घर मेडे हा सारकी मेडे हा चड सारके मेडे हा आनी दाखयता आनी बाबा दाखयता आनी बाबा न्हू काल रडो लागलो सो मेपिच्यान चोवपा जायना जालें बाबा रडटा तो धाडा धाडा करून रडो लागलो खंय गेलो आपल्या सांडून अशें जालें तेका मेफी म्हणून लागलो सो तेका हें जालें सो आमी चड गो जावन कालो आमी प्लॅन आहलो काल साफ बी करून सगळें येवपाचें पूण तेज्यान जायना जालें तो चेड आपलो रडटा हितूलो आपल्या लागून सो मेली सर मामी नुस्तें बिस्तें हाडला सगळें रेडी करून दवरता तेंकां आमी नुस्तें घेतना हांव मास शिजोवन वतलें मास 4 दिसां वतलें चड दिसां वचना 4 दिसां वयता बाबा हॉलिडे हा न्हू मंडे ट्युजडे पुरसां हांव आमगे गोंयांत सातांचे पुरसां हॉलिडे हा आयज फ्रायडे सॅटर्डे संडे मंडे ट्युजडे मागीर बाबा स्कॉल हा सो मागीर कोतू रिटर्न येतली आमी तेगे खबर म्हाका तो येतो काय म्हणून सो तो रावता जाल्यार खबर ना सो तेगे मागीर शेड्यूल देन कोतली पूण मागीर शेड्यूल हा की आमी तो रोखडी येवपाची 4 दिसांक वयता सो आतां नुस्तें कितकें हाडलां तें दाखयता तुमकां का कितें म्हणटा राणे राणे बांगडे हाडले आनी ताल्ले तिगे धाडले माय थंय हा गुड मॉर्निंग हॅलो गुड मॉर्निंग कशें आहा सगळीं तुमी सगळीं बरी हा च्या बाव पिली हांव पिवून आजून नुस्त्याक गेलेलो नुस्तें हाडलाय आनी माजरांक ताल्ले हाडल्या ती 9 जाणां आहा म्हाका माजर आनी तिगां काडलेली हा तेंगे नुस्तें हाडून दवरलें ताल्ले आनी तो गेलो पणजे आनी माय थोडें धाडला कितें हांव कांय पावना हांगा थोडें कितें धाडला तें काय माय ती एकलीच आहा न्हू घरा कडेन तेका लागून आनी पुरसां आमचें व्हडल्या काळार येवची सगळीं समराक सगळीं मेवची लेट वयतले आनी बाय गॉड ब्लेस यू सगळ्यांक म्हाज्या फॅमिलीक सगळीं तुमी मागता तुमच्या मागण्यांनी सगळे बरें हा आनी तुमच्याच मागणें जाय म्हाका ओके बाय सो गायजात कोत्ता हांव वयता पॅकिंग करपाक मागीर 2 सुटकेस एक सुटकेस खाली कोत्ता तेगेली आनी ते सुटकेशीक म्हाका गेलो आनी बाबा गेलो रोप घालता सो घरांतलो रोप हांवें ऑलरेडी व्हरोन शिफ्ट केलो आहा म्हाका घरांतलो रोप नाका व्हरपाक फकत म्हाका भायर स्वता तो रोप आनी बाबा गेलो दोनूय घरांतलो प्लस भायर स्वता तो रोप सो बाबा गेलो आनी ते गेलो सो ते कोता ते सुटकेस घेवन ते गाडयेन मागीर जावपा जाय न्हू सेपरेटली दवरीत जाल्यार तेका काल प्लॅन सुटकेस बी व्हरपाचो पूण मागीर तिकीट हेका लागून विजाक लागून आमी सुटकेस व्हरोना कित्याक गाडी व्हरोना न्हू म्हाका पार्किंग मेळटलें काय ना कशें कितें म्हाका खबर नाहलो सो तेका लागून आनी म्हाका आतां खबर ना मागीर ब्युटीचे तुमकां खबर आजून कोणी ब्युटी प्रोडक्ट्स म्हाजे पळोवंक ना कितू आहाय ते म्हाका सो हे सगळे हुंय थिंग व्हरोन दवरतो म्हाका खबर ना गोंया मेळ्ळोलें 3000 बरें आहलोले वदी आहलो 3000 हिंगा व्हडले गोंया भायर दोतोरा थिंगा बट प्रॉब्लम कितें हिंगसून थिंगा डिलिव्हरी फ्री दिनाय ते तुमगे चार्जीस सो डिलिव्हरी चार्जीस 2000 मोठाय ते आनी 5000 वदी ना 5000 वदी हिंगासून व्हरपाक सो चोवया थिंग कशें अरेंज कोता कितें कोता ते मागीर दाखयता तुमकां व्लॉग्स कोत्तले सो स्टे ट्यून टू द व्लॉग्स आतां सामके न्यू व्लॉग्स येता तुमकां 4 दिसां आनी मागीर पोतून चोवया कशें ओके मागीर मेळटा सामके बिजी जालें सगळें पॅक केलें सगळें केलें तरी पूण मामी आतां हांवें वांटा हांवें व्हरपाचें सकयल हाडलेलें
लाडोली कितें एपार घालपाक सगळे घायले थोडेशे उरला ते मागीर वयर घालतले आनी आतां ते बाबा हाडपा जालो 11:40 जाले ते घेवन म्हळ्यार खंय कोता हांव एकलें वचोन येता तेगे आपूण येयन म्हणटा व्हरपा आसत्या सो ओके मेळटा तुमकां माशेरान बाबा हाडूं वयता आनी पावले घरा आनी हांव दाखयता तुमकां कितें कितें रांदिल्लें तें स्पेशली मटन केलां व्हरपा तें थिंगा सो आतां बी तेंच करतलें मटन केलां मसाला मटन मसाला नुस्तें तोवलां सो आतां जेल तें गाडी हांवें वयर व्हरोंकूय ना सकयल दवरलेली कित्याक आनी एपार उरला घालपाचो सो तेका लागोन जेयता मातशें बसता आनी 20th बायन हांवें विडियोज अपलोड केला आतां एडीट कोतालें मागीर जायना जालें तकली चड जालें मागीर सो चो एडीट बेकार करून चोयतलें व्लॉग्स कशें येता एक ते तुमकां कळटो मुखार सो 20th बायन घालून दवरलो आहा मागीर हांवें टायम मेळ्ळें एडीट कोतलें आनी पासियेंस जालें एडीट कोतलें कित्याक अशें जाता म्हाका पासियेंसूय आसना एक पाटी कितें जाता कशें एडिटींग जाता आनी कशें वयताय ते ब्लॉग्स सो तेका लागोन सो हें करपा ना सो चोयता कशें तें मागीर दाखयतलें सो गायस तुमकां कळ्ळें आसतलें बॅकग्रावंडाचेर येस आमी पावलीं आनी आतां हें सान मारलें ओके मोप मारून ना मोप माशेरान मारतलें आनी चाये काय हाडल्या पॅटिसा जक्रिस्टांतली आनी क्रॉकेट्स जाले चाये आनी तो हेटा आपलो टॉयज घेवन मामी बेडशीट चेंज करता खंय चेंज करून गेलो न्हू हांव बेडशीट सगळो माती सो आतां बाबा बी बसोंक जायना सो बेडशीट चेंज केला आनी आतां मातशें कितें खाता भूक लागल्या आतां आनी मागीर सगळें अरेंज करूंक जाय हेजू सगळें करूंक जाय हाल्या जावपाना तें मागीर माशेरान मेळटा थोडेशें हाडला हें हांवें हाडला आनी हें मॅफीन हाडला सो तुमी म्हणटले तुवें हाडला मॅफीन हाडला कित्याक तो येयला स्कुटर घेवन सो हांव फोनार फोन मारतालें तो म्हाका फोन मारता तेन्ना म्हाका चुकतालें आनी हांव मारता तेन्ना तेका चुकतालें सो हांवें तेन्ना म्हाका म्हणलें तो आतां हाडीत ना म्हणल्यार तेका सांगोकूय ना आसलो न्हू हांवें काय सो तेका लागून ते घेवन येयला तो सो आतां घेवन येयला दिला आनी गेला न्हू तो एपार हाडूंक गेला दुसरो उरलेलो आतां जात गाडी हाली कोता मोप बी जालें मारून मागेलें साफ बी केलें मागीर झाडां उदीक घालूंक जाय सो तेजे पयलीं गाडी हाली कोता आनी तो स्कुटर येतो न्हू दार बी ओपन दवरलेलें अशी मागीर तुमकां मागीर दाखयता चाव कोता फेलो चाव दवरल्या करपा कितें जालो खबर ना वास येवपा लागलो पयलीं सकयल लूज जालो देखीक मामी आपयली दाखयली ते कळ्ळें कितें जालें तें सो पोतून घायला आनी आतां कळ्ळें कितें जालो तें मामी झाडां उदीक घालता अरे जालें टोमाटा किल्लोल्या वॉटरमेलन किल्लोला सगळें रे जालां बाबाक घेवन तो भायल्यान गेलो न्हू चोवपा वयता रस्तो न्हू भिरांत दिसता एक पांयांची सायकल हाडल्या कित्याक गाडयेन जाग ना सांगोच मग गायज हेचे मेळटा तुमकां आतां जेल बी आज जालें 9:30 जायतली अशें कितें येयला सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग बहुत दिसलो म्हणून येयले आमी चिंचोनच 4 days कितें आहाय आमी 4 to 5 days कितें आहाय हिंगा सो मागीर हॉलिडे पडटा तर मागीर परतून येतली आमी आतां सद्या हॉलिडे हा 4 दीस वयले सो आयचो ब्लॉगाचें एंडींग घेता हांव आतां इफ तुमकां बहुत दिसलो लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय आनी आयच्या ब्लॉगाचेर तुमकां कमेंट सेक्शन ओपन करतलें हांव ओके टील देन बाय